सुप्रीम कोर्ट ट्रायब्युनलां आनी प्राधिकरणां मुखार आशिल्ल्या केशी खातीर सरकार शक्यतो त्या भागांतलो आदवोगाद स्टँडिंग कावन्सील म्हूण नेमता. नित्याच्यो नोटीसी घेवप, एफिडेवीट, रिप्लाय फायल करपाची कामां आदवोगाद करता. मात सिव्हील सप्लायाचे केसींत सुप्रीम कोर्टात आदवोगादूच घालूंक नाशिल्ल्यान गोंयांक 10 लाखाची फायन. सिव्हील सप्लायाची कम्युनिटी किचनाची केस सुप्रीम कोर्टात आशिल्ली. स्टँडिंग कावन्सील नेमून रिप्लाय दिवंक नाशिल्ल्यान कोर्टान फायन घाली. खात्याच्या घाळपणाक लागून गोंयचेर 10 लाखाची फायन. हेर केशींनी नेमिल्ल्या आदवोगादांकूय गोंयच्या अधिकाऱ्यांचो वायट अणभव. म्हायती घेवंक संपर्क केल्यार पसून अधिकारी रिस्पॉन्स दिनात म्हूण आदवोगाद कागाळ करता. अधिकारी म्हायती वेळार दिनाशिल्ल्यान एफिडेविटां फायल करूंक कळाव जाता म्हूण आदवोगाद सांगता. ह्या खातीर अशा सगळ्या खात्यांनी ज्यांच्यो सुप्रीम कोर्टा मुखार केसी चालू आसा थंय नोडल अधिकारी आनी एक लिंक अधिकारी नेमपाची ऑर्द कायदो खात्यान दिल्या. आदवोगाद नेमतना ह्या नोडल अधिकारी आनी लिंक अधिकाऱ्याचे नांव, हुद्दो आनी मोबायल नंबर तांकां दिवचो पडटलो. कोर्टाच्यो नोटीसी, याचिका, समन्सां 24 वरां भितर कायदो सचिवांक पावोवपाक जाय. फुडें असलीं घाळपणां जाल्यार ताची खर दखल घेतले म्हूण कायदो खात्यान सर्क्युलर काडलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.